नमस्कार, पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो येवकार। पळोवया 4 वरांच्यो खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिटाक संबोधित केलें। सुरवेक प्रधानमंत्र्यांनी सायन्स सिटीत इक्वेटिक आनी रोबोटिक गॅलरीची पळोवणी केली। ह्या वेळार गुजरातचे मुखेलमंत्री भूपेंद्र पटेल, उद्देग मंत्री बलवंत सिंग राजपूत आनी हेर दिग्गज उद्देगपती हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की गुजराताक बदनाम करपाचो सातत्यान यत्न केला, पूण आपणे संकल्प करून गुजराताक उदरगतीच्या वाटेर हाडला। ब्रँडिंग महत्वाचें ना तर बॉन्डिंग महत्वाचें आसा, अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। एक निराशा का माहौल खड़ा करने की कोशिश की गई। कहा गया कि गुजरात कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। उस संकट में भी मैंने संकल्प लिया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो, गुजरात को इससे बाहर निकाल के ही रहूंगा। हम गुजरात के पुनर्निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी आगे की भी सोच रहे थे, और इसका एक प्रमुख माध्यम हमने बनाया वायब्रंट गुजरात समिट को। वायब्रंट गुजरात केंद्रात जेन्ना दुसऱ्या पक्षाचे सरकार आशिल्ले तेन्ना विदेशी गुंतवणूकदार भारतात येवपाक तयार नाशिल्ले, पूण आता परिस्थिती बदलल्या आणि विदेशी गुंतवणूकदार गुजरातात गुंतवणूक करपाक तयार जाल्यात। भारत वेगान संवसारांतली व्हडली अर्थव्यवस्था जावपाच्या वाटेर आसा। 2047 मेरेन भारत विकसित आणि आत्मनिर्भर जातलो, अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। एक ब्रांड हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये एक मजबूत बॉन्ड का प्रतीक है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे और गुजरात के 7 करोड़ नागरिकों से, उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये वो बॉन्ड है जो मेरे लिए उनके असीम स्नेह पर आधारित है। आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इंदोरात स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 कार्यावळीत इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022च्या जैतिवंतांक सन्मानित केलें। इंदोर शाराक सर्वोत्कृष्ट स्मार्ट सिटी म्हणून घोषित केला, जाल्यार मध्य प्रदेशाक उत्तम राज्य म्हणून सन्मानित केला। सुरत आणि आग्रा शाराक अनुक्रमे दुसरी आणि तिसरी स्मार्ट सिटीचो दर्जो फावो जाला। उत्तम राज्यात तामिळनाडूक दुसरो पुरस्कार फावो जालो, जाल्यार राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशाक तिसरो पुरस्कार फावो जाला। ह्या कार्यावळीत मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी आणि मध्य प्रदेशाचे मुखेलमंत्री शिवराज सिंग चौहान हाजीर आशिल्ले। ह्या कार्यावळीत उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें की ठराविक वेळात उदरगतीचे ध्येय पुराय करपाचो यत्न करूंक जाय। खेरीत बायलांची सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर ठोस यत्न करपाची गरज आसा, अशें मत राष्ट्रपतींनी उक्तायलें। मुझे इस आकलन से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2047 तक भारत की शहरी आबादी लगभग 40 करोड़ से बढ़कर 87 करोड़ से अधिक हो जाएगी। तो हमारे 50% से अधिक देशवासी शहर क्षेत्रों में रहेंगे। भारत के शहर आज देश की जीडीपी में लगभग 2/3 योगदान करते हैं। अनुमान है कि शहरों का जीडीपी को कुल योगदान वर्ष 2047 तक 80% से अधिक हो जाएगा। इन आंकड़ों से ये संदेश मिलता है कि शहरों और नगरवासियों की बढ़ती आकांक्षाओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर भविष्य का रोड मैप तैयार करना है और उस पर आगे बढ़ना है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रत्येक विषय पर तथा हर स्तर पर सतत विकास की चर्चा में शामिल है, वो है क्लाइमेट चेंज। इस संदर्भ में क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है, और इस बात का उदाहरण है कि शहरों में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय स्तर पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आज शहरों में एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ग्रीन बिल्डिंग्स तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन तामिळनाडूक दर दिसा 3000 क्युसेक उदक सोडपाचे कावेरी जल नियामक समितीन दिल्ल्या आदेशा आड सर्वोच्च न्यायालयात याचिका कर्नाटक सरकार सादर करतले, अशें कर्नाटकाचे मुखेलमंत्री सिद्धारामय्या हांणी सांगलां।
समितीच्या आदेशाप्रमाण फाल्यां सावन 15 ऑक्टोबर मेरेन कावेरीचे उदक सोडपाची गरज आसा। चामराजनगर हांगासर उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें की कायदे तज्ञांच्या सुचोवणे प्रमाण राज्य सरकारान नियामक समितीचे आड सर्वोच्च न्यायालयात वचपाचो निर्णय घेतला। मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें की राज्यात उण्या प्रमाणात पावस पडिल्ल्या कारणान राज्यातल्या 195 तालुक्यांत दुष्काळ पडला आणि जलाशयांनी कमी प्रमाणात उदक आसा। इतले मजगतीं भाजपा आनी जनता दलान बंगळुरूत जोड रितीन प्रदर्शन करपाचें थारायलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या सरकारान बायलांक 33% आरक्षण दिवपाचो इतिहासीक निर्णय घेतला। हे विधेयक मंजूर करपाक म्हजें योगदान मेळ्ळें हाचो म्हाका आनंद जाता। बायलांच्या भवितव्या खातीर इतिहासीक निर्णय घेतिल्ल्या खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे अभिनंदन करता अशें राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। जनगणना आनी मतदारसंघाची फेररचणूक जाल्या उपरांत 2029 वर्सा सावन हें विधेयक लागू जातलें। 2026 मेरेन ही प्रक्रिया पुराय जाली जाल्यार उपरांत येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत तें लागू जावंक शकता अशें तानावडे हांणी मुखार सांगलें। हे राज्यसभे भितर इंट्रोड्यूस केलें, त्याचेर डिस्कशन जालें आनी त्या दीस तें पास जालें। ह्या एकूण डिस्कशना भितर ताचे भितर जे 33% रिजर्वेशन फॉर वुमन इन पार्लिमेंट, लोकसभा, स्टेट असेंब्ली एंड नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ह्या सगळ्याक तें लागू जातलें अशा पद्दतीचे जे अमेंडमेंट बिल जे दवरलें त्या बिलाचेर एकूण 72 खासदारांनी राज्यसभे भितर पार्टिसिपेट जाले डिस्कशना भितर आणि बहुतेक जो महिला आसल्यो वुमन एमपी ते तर 100% सगळेच उलयले आणि वैशिष्ट्य अशें आशिल्लें की स्पिकराच्या खुर्चेचेर जितल्यो महिला आसल्यो तातूंतल्यो मॅक्झिमम महिला त्या दीस ते चॅर करताले आणि महिलाच डिस्कशना भितर पार्टिसिपेट जाताले आणि हे जातकच वोटिंग ज्या वेळाचेर जालें ते 233 जे राज्यसभेचे एमपी आसात तातूंतले 215 एमपी प्रेजेंट आशिल्ले आणि डिस्कशन करता वेळाचेर बरेच जण जे ऑपोजिशन आसा ते क्रिटिसायज केले तांच्यांनी, पण ज्या वेळाचेर पार्टिसिपेट जाले वोटिंग त्या वोटिंगेच्या वेळाचेर तांच्यांनी सगळ्यांनीच आमच्या इन फेवर बिलाच्या फॉर तांच्यांनी सगळ्यांनी वोटिंग केलें। 2029 लोकसभेक तेतून इम्प्लिमेंटेशन जातलें, 2026 डिलिब्रेशन जालें जाल्यार कदाचित असेंब्ली भितर 2027 ते जावपाक। मंगळारा व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर सर्तीच्या गिताचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत अनावरण जालें। ह्या वेळार खेळा मंत्री गोविंद गावडे, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, मांद्रेचे आमदार आनी आयोजन समितीचे अध्यक्ष जीत आरोलकर, बाणालोचे आमदार वेन्सी विएगस, सर्त आयोजन मुखेली व्ही रविकांत रेड्डी, अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत राष्ट्रीय व्हॉलीबॉल खेळगडी सुखपाल सिंग हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें की भारताक पयलेच फावट सर्तीचे केंद्र म्हूण मान्यताय मेळ्ळ्या, ही खूब खोशेची गजाल आसा। गोंयान G20 परिशदेचे यशस्वी आयोजन केलां। आता G20 परिशदे उपरांत गोंयांत व्हॉलीबॉल वर्ल्ड बीच प्रो टूर ही आंतरराष्ट्रीय सर्त जाता। पर्यटन आनी क्रीडा हांची सांगड घालपी ही सर्त गोंयकारां खातीर एक व्हडली संद आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें। गोंयांत बेगीनूच 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन जातलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। चौथो जनता दरबार येता त्या 9 ऑक्टोबर 2023 ह्या दिसा उत्तर गोंयांत सत्तरी आनी दक्षिण गोंयांत काणकोण हांगासर जातलो। समाज कल्याण मंत्री सुभाष सरदेसाय हे सत्तरीत जनता दरबार घेतले जाल्यार नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळणकर हे काणकोणा लोकां कडेन संवाद सादतले। संबंधित खात्याचे सगळे अधिकारी ह्या जनता दरबारांत लोकांच्यो समस्या आयकून सोडोवपा खातीर हाजीर रावतले। गोंयची जिल्लोधिकारी जनता दरबार व्यवस्थीत जावचो म्हण फावो ती व्यवस्था करतली। चीनात सुरू आशिल्ल्या 19व्या आशियाई खेळा सर्तीत भारतान 5 भांगरा पदकां, 7 रुप्या पदकां आनी 10 कांश्या पदकां जिखून वट्ट 22 पदकां जोडल्यात। भारत सध्या पदक वळेरेंत 5व्या सुवातेचेर आसा। आयच्या दिसा भारतीय नेमबाज सिफ्त कौर सिमरा हाणें नवो विश्वकीर्तिमान केला। आशियाई खेळा सर्तीच्या बायलां विभागांच्या 50 मीटर रायफल नेमबाजी सर्तीत सिफ्त कौर हिणें भांगरा पदक जिखत संवसारीक कीर्तिमान घडयलो। हाचेच मजगतीं ह्याच सर्तीत आशिष चौकसी हिणें कांश्या पदक मेळयलें। आनीक एका गटात आशिष चौकसी, मानिनी कौशिक आणि सिफ्त कौर सामरा ह्या त्रिकुटान 50 मीटर रायफल नेमबाजी सर्तीत बायलांच्या गटात रुप्या पदक मेळयलें। भारतान आयज दादल्यांच्या स्कीट 50 ह्या खेळात कांश्या पदक मेळयलां।
आशियाई क्रीडा सर्तीत उत्तम कामगिरी केल्ल्या खातीर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सर्तकांचें कौतुक केलां. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदलो एका दिसाच्या क्रिकेट माळेंतलो तिसरो आनी निमाणो खेळ आयज गुजरातांतल्या राजकोटात सुरू आसा. आयज ऑस्ट्रेलियान कुरुबावलो जिखून फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना ऑस्ट्रेलियान 36.4 षटकात 267 धावण्यो केल्यात आनी 3 गडे वगडायल्यात. 3 सामन्यांच्या माळेंत भारतान 2 सामने जिखून आदींच ही माळ जिखल्या. पयल्या सामन्यात 5 गडे राखून जैत मेळयल्या जाल्यार पावसाक लागून अर्दवट उरिल्लो इंदोरांतलो खेळ भारतान डकवर्थ नेमानुसार 99 धावण्यांनी जिखला. आनी इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.